ही चळवळ फक्त हे 10 मुद्द्या सध्या 10 मुद्द्या ही चळवळ बंद जावपाक ना. दिस इज गोइंग टू बी अ परमनंट बॉडी. आम्ही 7 तारखेर आमचे ऑफिस उक्ती करतात वेल्लो बिल्डिंगेन. म्हणजे पयलीं ऑफिस आसलें तें 7th एप्रिल and then that will be the permanent office for the movement. आम्ही सगळी वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर टेलिफोन लँड इंटरनेट सगळी त्यांनी आसतले आणि ऑफिस सपोर्ट ऑल्सो सो दॅट लोकांक डायरेक्टली कम्युनिकेट करून आमी सगळे आमचे डेटाबेस जी आसा ते आमी सगळे लोकांक हें करपाक. मजगती इनाफ इज इनाफ चळवळीन मांडिल्ल्या 10 कलमी मागण्याचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून दखल घेतल्या अशें जस्टीस रिबेलोन सांगलें. जानेवारी म्हयन्याक प्रेसिडेंटाक राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्री आनी पयलो मुखेलमंत्रीक आमी आमचे 10 मुद्दे दिल्लेत धाडलेत आनी तातूंत म्हाका आज फक्त राष्ट्रपतीन म्हाका डायरेक्ट धाडला पूण सरकाराक धाडला 10 पॉयंट चार्टर जे आमी लोकां मुखार दवरल्यात तेजे बद्दल तेमी विचार करचे म्हणून. राष्ट्रपतीची लेटर म्हाका अजून मेळना. अंडर सेक्रेटरी होमा सांगला ती लेटर म्हाका धाडून दी म्हणून. म्हाका फक्त धाडला की राष्ट्रपती तांणी बरयलें म्हणून आनी ते डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची म्हणून. ही एक बरी गजाल. आमचो मुखेलमंत्री हांवें 9 तारखेर बरयल्लें. कांय मुद्द्या बद्दल चर्च तेका मेळ्ळो बी आनी दोग जाणां घेवन. अजून म्हाका कांय लेखी कांय उतर येयलें ना. नथींग इन रायटींग. टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डा डिसिजन बाय इट सेल्फ जायना. ताका गव्हर्मेंटा अप्रुवल जाय. सो सीएमा पावर आसा. ही हॅज द पावर. सो वाय ही सिलेक्टेड वी डू नॉट नो. अँड नो चीफ मिनिस्टर शूड बी सिलेक्टिव्ह की आपल्या गांवांत जाता आमी बंद, आपल्या गांवांत करपा ना, दुसऱ्या गांवांत जावन दिया. दॅट कांट बी. चीफ मिनिस्टर represent the entire state of Goa, whichever party may be. Party येतात, party वतात, that is democracy. So chief minister must look at this. आम्ही मागला 39 needs to be scrapped म्हणून. ते बिल अजून ते केलं ॲटलिस्ट नाव पुट ऑन होल्ड. लायक तुम्ही सिरगांवा आणि बिचोली सांकली बंद स्टे केल्या तेच भाशेन स्टे एव्हरीवेअर. अँड दॅट इज नॉट डिफिकल्ट अंटील द इश्यू इज लुक्ड इनटू.